Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco and Purun. Book your seat today. Limited seats available. पणजेत जावपी 22व्या राज्य युवा महोत्सवात पहिले आयिल्ल्यांक दिल्लीत 10 आनी 12 जानेवारीक जावपी राष्ट्रीय युवा महोत्सवात वांटेकार जावपाची संद मेळटली. विकसीत भारताची थीम दवरून महोत्सवाचें आयोजन केलां अशें खेळां मंत्री रमेश तवडकार सांगता. 20वा स्टेट यूथ फेस्टिवल हो 1 आनी 2 डिसेंबर कला अकादमी हांगा जाता आनी फोक डान्स म्हणजे स्टेट लेवल फोक डान्स कॉम्पिटिशन जाता, डिक्लेनेशन कॉम्पिटिशन जाता, फोटोग्राफी, रांगोळी आनी सायन्स मेला अशा प्रकारच्यो ज्यो 5 एक्टिविटी आसा पयल्या दिसा जातल्यो आनी दुसऱ्या दिसाक फोक सॉंग्स, स्टोरी रायटींग, पोएट्री रायटींग आनी पेंटींग अशा तरेच्यो 4 एक्टिविटी दुसऱ्या दिसा जातल्यो. आनी ह्या एक्टिविटींतल्यान जो फर्स्ट प्लेस येतली आसपा न्ही ती ताका नॅशनल लेवलाचेर ताका रिप्रेझेंट करपा खातीर मेळटलें. आनी 10 ते 12 जानेवारी हाका भारत मंडपम हांगा दिल्ली हांगा नॅशनल यूथ फेस्टिवल जातलो. आनी ह्याचो थीम जी आसा न्ही विकसीत भारताचे संदर्भांतलो जे पूर्ण ह्या सगळ्या फेस्टिवलाची थीम आसा. सगळ्या हायर सेकंडरीज आनी कॉलेज सेक्शनाच्या भुरग्यांनी मोठ्या पद्दतीन त्या फेस्टिवलाक भाग घेवचो आनी आमचो 1 आनी 2 डिसेंबराचो यूथ फेस्टिवल सक्सेसफूल करचो अशा तरेची अपील हांव सगळ्या गोंयभराच्या तरुणांक आनी तरुणीक करतां. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी.